रामेश्वर आमगे सगळे सनातन हिंदू धर्मा तांकां एक पवित्र जावन आशिल्लें पुण्यप्रद क्षेत्र जावन आसा. प्रभू श्री रामचंद्रान निर्माण केलें तसलें शिवलिंग तदनंतर रामनाथेश्वर देवस्थान एक कडेन जाल्यार हेंच रामेश्वर देवस्थानाच्या प्रांगणांतू काशी मठाचे अधीन जावन आशिल्लें कोदंडरामालय सन्निधानय आसा. परा नवंबर 29 तुलान डिसेंबर 3 तारीख ते आमगेल संयमेन तीर्थ स्वाम्यालय कॅम्प हेच परिसरांतू चलचे आसा. हाजे वेळारी कोदंडरामाक 108 शंखाभिषेकू आमगेल स्वाम्याल दिव्य हस्तान चलता. हें सेवा तुमकां जाल्यार कोरका म्हूण दिसल्यार हे नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट कोर येता. कोणा येवच्या अनानुकूल आस की तुमगेल घरकडेची अभिषेक केला तसल्या शंकू आनी हरिगुरू अनुग्रह प्रसादू पवत तसल व्यवस्थाय केलेलो आसा. हे कॅम्पा वेळारी अत्यधिक संख्येरी आमगेल समाज बांधवांनी भाग जावंक म्हणून निमगून घेता आसाची.